Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कवळ्या 14 वित्त आयोगाच्या फंडावरवी वेगवेगळ्या कामाक सुरुवात. कवळी ग्रामपंचायत हांचे तर्फे जे 14 फायनान्स म्हणटा जे ब्युटिफिकेशन ऑफ द एरिया हें जें काम घेतलां ताजें उक्तावण समारंभ आज हांगा म्हजे बरोबर आतां जाल्लो आसा. म्हजे बरोबर सरपंच राजेश कवळेकर, ह्या भागाचे BDO बाब देसाय, इंजिनियर बाब गावस, उपसरपंच, सरपंच, ज्येष्ठ नागरीक ज्यांनी आज हो नाल फोडलो ते बाब सावयकार. आमची पामनेश्वर देवळा कडेन काम कंप्लीट जाल्लें आसा. तेजे नंतर बालदेर काम कंप्लीट जाल्लें आसा, काळशिऱ्यान कंप्लीट जाल्लें आसा आनी आमी आमची कपलेश्वर देवूळ आसा तेजे सायडीच्यान एक पातवे घेतल्या, तेजेंय बी आमी इनॉग्रेशन करपाचें आसा. अशी खुबशीं कामां आमी 14 फायनान्सांतल्यान घेतल्या आनी हांगा आज आमी ब्युटिफिकेशन काम ह्या वाठारांतले सगळे लोक इल्लो करून कचरो हांगा उडयताले आनी तेजेर कितें तरी तोडगो काडपाक जाय. हे खातीर आमी बसून डिसिजन घेतलें आनी ह्या वार्डाचे पंच बाय सोनाली तेंडुलकर तें पयलें आमी हांगा एक ल्हानशें ब्युटिफिकेशन करुया. कोलवाची खाडी पर्यटनाक तयार करतात. पावसात टुरिझम ॲक्टिव्हिटी 10 crore 30 lakhs सँक्शन केल्या. ती आतां पयसां सारक कोलवा जे तळ्या पासून तेशन सारकी जे अबावट बरी आहा ती लांब सारकी आनी ती बांदून सारकी वयल्यान तेजेर नॅट घालपाचें. आतां ती थोडे पण प्रूल आहा ती 1.5 मीटर वयर काडले बांदतले ती. आनी पावसाचें कितें जाता आज कितें जालां इवन रेनी सिजनान खूब आमी इंडियेचो जो भायले ट्युरिस्ट गोंय येता रेनी सिजन लायक जाता बाबा. सो रेनी सिजनान आमचे सगळे पडे वॉटर स्पोर्ट्स पडे आहा सगळे बंद जाता. सो आमचे बारीक जे पडे कोण आहा आमचे थिंगा गाडी जावन आहा आनी कितें जावन आहा ते सगळे टॅक्सी बी आहा थिंगा एक ऑपॉर्च्युनिटी आहा थिंगा धाकलीशी बोडी घालून थिंगा पडपाक. म्हणजे एक चितो बेश्टें सारकें आहलें सारकें धाकटी बोडी घालून जाय तर थिंगा ते पडपाक एक केदो व्हड जाता तो रावंड सारको व्हड रावंड जाता. म्हापशा येरादारी खात्याचो लोकां खातीर मेडिकल कॅम्प. आमची रोड सेफ्टी म्हापसा ऑफिस कंडक्ट करता म्हणजे ऑन बिहाफ ऑफ दिस रोड सेफ्टी वी आर डुईंग दिस डायबिटीज कॅम्प फॉर ऑल द पीपल in general, so that we are making aware that if they are having problems, come and take the help from the government. We are doing other activities. We are going to talk. We have already given talk for these drivers on road safety and driving habits because there are a lot of rash and negligent accidents. So that awareness we are already, our inspectors are giving along. The other team is there. We are giving talks for them, and we will also conducting more talks for other youth, especially who are driving rash and negligent. So we will be conducting camps for them in the coming days. Within these days. बांदोड्या पंचायतीन शाळेक झेरॉक्स मशिनां आणि लॅबाची माखणां वाटली. हाचेर सारासर विचार प्रत्येक पंचायतीन करपाची आवश्यकता आसा आनी त्या खातीरूच आज आमी विकास म्हटल्या नंतर तो स्वताचो विकास नासता, गांवचो विकास आसता आनी गांवचो विकास करता आसतना प्रत्येकान एका लोकांच्या हातान हात घालून जर तो केलो आसत जाल्यार नक्कीच आमी मुखार वता. तर योजना साकार करपाक ताका तेंकोय दिवप आवश्यकता आसा. काही विघ्न सोदोशी लोक आसतात आनी मेळत तशें कितें उलयता आनी त्यो योजना कश्यो पाड घालच्यो हेंच पळयता. पूण हे पण एक विशय येयलो आमी की आमचे कडेन 14 फायनान्स आहा आनी 14 फायनान्सा माध्यमांतल्यान आमी तेंच्या पावलार पावल दवरून चलोन कितें तरी करुया असो एक विचार येयलो आनी हे विचारान आमी ह्यो कांय म्हणजे गरजेच्यो वस्तू आहा त्यो स्कुलान प्रोवायड करपाचें चिंतलें. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा सरकारान खंय मोपाच्या शेतकऱ्यांचेर अन्याय केला. केंद्र सरकारान गेल्या वर्सा जे डिसेंबर 2020 28 तारखेचेर एक राजपत्र जाहीर केल्लें आनी त्या राजपत्रान अशें नमूद केलां की मोपा लिंक रोड हो नाशिल्लो, मोपा लिंक रोडा खातीर भूसंपादन करचें तांच्यांनी ठरयल्लें म्हणून. आनी ह्या भूसंपादनाक पेडण्याचे फार्मरांनी जातीन विरोध केल्लो आसा, तीव्र विरोध केल्लो आसा, ताचे खातीर आंदोलनूय केल्लें आसा आनी हे चालू आसा. एकंदरीत 1 म्हयनो जालो ह्या आंदोलनाक. ज्या वेळाचेर 1 म्हयनो हे आंदोलन चालू जालें आनी ह्या 1 म्हयन्याच्या आंदोलनान एकदां अशें दिसूंक येवंक ना पेडण्याच्या आमदाराक की आपूण वचून त्या फार्मरा कडेन बसचे. ज्या वेळाचेर आंदोलनाचे
स्वरूप हे तीव्र जाल्ले आसा आनी आता ताका खंय तरी भंय पडला की त्याच्या पांया सकयली जमीन गेल्ली आसा आनी ताणें पयर स्टेटमेंट केलें की फार्मरांनी म्हाजे कडेन येवचें, म्हाज्या ऑफिसान ना तर सेक्रेटरीटान येवचें. जे इश्यूज लोकांचे इश्यूज आहा ते इश्यूजांच्या बराबर आमदार रावत ना, ताका लागून आमचो लिडर बाबजी जितेंद्र गांवकार हाचे लागीं लोक येता म्हणटच हेणें कितें तरी ते एक्सपोज करचेच पडले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.